आज शिवनगर ह्या वाठारांत जे महादेव देवाचे सुंदरशे मंदिर आसा थंय सायडीन स्टेजीचे वयर आनी फुडल्या मंडपाक शेड घालून आमचो झेडपी बाबान सिद्धार्थ बाबान केल्ले आनी आज अर्पण केल्या. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनी आमचो मिलू बाब ताजे वांगडा रावन सगळें काम करून लोकां खातीर दिल्लें आसा आयचे डेटीक. आज ही शेडीची खूब गरज आशिल्ली आनी एकंदर एकूच विशय की लोकांक त्रास जावपाक जायना. वेगळे वेगळे कार्यक्रम जेन्ना करता तिका माटोव आनी घालपाचो पडचो ना हे संकल्पनान सिद्धार्थ बाबान आमचो झेडपी मेंबरान हांगा केल्ले आसा. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आयज आमच्या महादेव देवस्थानाक हांगा आमी शेडीचे उत्थावन सोहळ्याक आमचे आमदार निलेश बाब काब्राला यांच्या हातीन आमी उत्थावन सोहळो केल्लो आसा. एक शेड हांगा देवस्थानाच्या कमिटीची आनी सगळ्यांचे आमचे मिलू बाब आसा त्यांची बी एक मागणी आसली की शेड जावची म्हणून. तातूंत आयज ही शेड तांकां दिल्ली आसा आनी करता आसतना एक उमेद जाता आनीक एक हें आसलें की ज्या ज्या जाग्यार आमचे खंय तरी आमचे प्रोग्राम जातात तेन्ना पर्मनंट शेड आसची आनी जे माटोव घालून ताका जे खर्च जाताले खर्च जाता त्या त्या जाग्यार तो खर्च कसो कमी करपाक मेळटलो आनी ह्या दुसऱ्या शेडींतल्यान तांकां पर्मनंट एक सोल्युशन मेळटलें अशें म्हणून ह्या उद्देशान ज्या ज्या जाग्यार आमी शेड बांदली आसा त्या तोच एक उद्देश आसलो आनी ह्याय बी जाग्यार तो उद्देशान आमी शेड आज बांदून महादेव देवस्थानान दिल्ली आसा. आनीक पळोवपाक बरें दिसता की आयज सुद्दां हे नवरात्रीचे प्रोग्राम जे आसा ते हांगा पयलीं जायनासले पूण आज सुरवात जाल्ली आसा कित्याक तांकां ही शेड बांदून मेळोन एक सवलत जाल्ली आसा. आयज आमगेलें फंक्शन जालां ते मंडप घातला आसा झेडपी अंडर. ताचे निलेश बाब काब्राल सर, सिद्धार्थ बाब, मिलू बाब यांच्या सहकार्यान हे सगळें घडोवन येयल्लें आसा म्हणून आमी तेंचे खूब आभारी आसात. आनी हे मंडप जाल्ले कारणान अंदूच्यान आमगेले सगळे बायलांनी दादल्यांनी सगळ्यांनी मेळून हांगा गरबा खेळपाक स्टार्ट केल्ले आसा नवरात्राक. आनी ताचें उद्घाटन बरें तरेन जाल्लें आसा आनी हेजे आमकां खूब तरेन उपयोग जावचो आसा. म्हणजे शिवरात्रे टायमार आनी कितें हेका तेका सगळे पयलीं कितें करता तुमी? पयलीं कितें करताले? पयलीं आमी ते माटोव घालताले. माटोव घालपाक 40-50 खर्च जातालो. वर्सांत माटोव घालचो पडटालो. आतां श्रावणा टायमार पावस पडटा आमकां थंय जेवणा वेवस्था करपाक त्रास जाताली. देवळा सायडीन इल्ले कुडक्याक आमी थंय रावन जेवपाक पडटाले गर्दी करून. आतां सुशेगाद आमकां खुर्ची घालून जेवपाक मेळटा कित्याक श्रावणा म्हणटा पावस आसताच तेन्ना आमकां भयंकर त्रास जाताले. ते एक विशय मेळटलो. शिवरात्रेक आमकां माटोव घालपाक पडटालो 50,000-60,000 म्हणून ते आमगेले वाचले. म्हळ्यार देवस्थानां वचून खूब तरेन फायदो जाल्लो आसा. फाल्यां सकाळीं आमकां कोणाले बारीक मोठे पुजा हे ते फंक्शन कोणी करतालो इवन लग्न सुद्दां करतालो बारीकशें जाल्यार सुद्दां हांगा देवाक कितें डोनेशन बारीकशें दिवन ते करूं शकतले. अशें आमी ती वेवस्था करपाक पळयता सगळे मुखार. आनी अशें आमकां आदार केल्ले कारणान आमी तेंगे खूब आदारी आसा. सर काब्राल, सिद्धार्थ आनी मिलू बाब आमगे.